नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. विशय आसा म्हादयचो. म्हादयचेर आमी कोण जिखलो कोण हरले हाचे दावे आयकले. जनरली केस जेन्ना सोंपता तेन्ना कोण हरलो आनी कोण जिखलो हाचे दावे जायनात. ते स्पश्ट जाता की कोण हरलो आनी कोण जिखलो. पूण दोनूय दावे जे आसात ते बरे स्ट्रॉंग आसात. सो नक्की वस्तुस्थिती कितें आनी जे मनीस ह्या आंदोलना कडेन ह्या विशया कडेन लागीं सावन संबंदीत आसात आनी हाताळटात तांकां कितें दिसता तो कंप्लीट एक पिक्चर गोंयच्या लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न चार मानेस आसा म्हजे बरोबर स्टुडियोंत. पयलीं आसात ते म्हळ्यार गोवन वार्ताचे स्पेशल कॉरस्पॉन्डंट सत्तरीचे भुंयपूत आनी म्हादयचो लढो लागीं सावन पळयला ते पांडुरंग बाब गांवकर. स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर गोंयचे नामनेचे सामाजीक वावुरपी पण गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी आनी तांचे कडेन वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट आसाच पण ते स्वता म्हादयच्या चळवळी कडेन खूब लागीं सावन जोडिल्ले आसात. प्रशांत बाब नायक. स्वागत. नमस्कार. तिसरी आसात म्हजे बरोबर काँग्रेसीचे फुडारी आनी एक स्पोक्सपर्सन जाणी कायद्याच्या दृश्टींतल्यान ह्या विशयाचो फाटले 2 दीस अभ्यास केला आनी तांचो अभ्यास कितें सांगता सांगतले ते एडवोकेट यतीश नायक. स्वागत. आनी चवथी आनी सगळ्यांत म्हत्वाची पॅनलिस्ट म्हादय बचाव अभियानाची मुखेली आनी गोंयची नामनेची राजकारणी निर्मलाबाई सामंत. स्वागत तुमचें. मॅडम तुमचे कडच्यान सुरवात करता. आयकलो तुमी इतली वर्सां लढो दिलो. आज जेन्ना निकाल आयकलो तेन्ना कितें दिसलें तुमच्या मतान हें जैत कोणाचें आनी हार कोणाची? गोंयच्या नदरेंतल्यान विचार केलो जाल्यार सगळे आस्पेक्ट म्हणजे एनवायरमेंटाचे म्हणात कायद्याच्या नदरेंतल्यान म्हणात आमची जेन्ना बाजू घट्ट आसा आनी स्ट्रॉंग आसा तरी आसतना आमकां हें झगडचें पडटा आनी आमकां उदक जें मेळ्ळां तातूंत समाधान मानचें पडटा. कितकें मेळ्ळां आमकां 122 TMC मागिल्लें मेळ्ळें कितकें 24. कितके पर्संट जाता 20%. कर्नाटकान कितकें मागिल्लें कर्नाटकान मागिल्लें 35 काय 36. तांकां मेळ्ळें 13.5 तांचे 40% जाता. जैत कोणाचें? महाराष्ट्रान मागिल्लें 4 काय 5 तांकां मेळ्ळें 1.33 तांकांय 20% मेळ्ळें. होच मुद्दो पुरो सांगपाक जैत कोणाचें तें. जेन्ना आमचो गोवा गव्हर्मेंट कोर्टान गेलो 2007 तेन्ना ती विड्रॉ कित्याक केली केस 2010? ट्रायब्युनला कडेन गेले कित्याक? जेन्ना एनवायरमेंट आमच्या वटेन आसा वेस्टर्न घाटाचें प्रोटेक्शन करपाचें जाय म्हणून युनेस्को सांगता प्रत्येक जाण सांगता आनी थंय भीमगड सँक्च्युरी आसा थंय म्हादय सँक्च्युरी आसा नंतर तांचे कडेन दांडेली अभयारण्य आसा. हे सगळ्यो गजाली आसतना जे आमी सांबाळून दवरूंक जाय आमचें दायज तें सांबाळून नासतना ते थंय ताजो उपयोग असो करून करता की ना नपश्चात करून उडयतात. 2007 जेन्ना कोर्टान केस गेली तेन्ना राजा मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट तांणी कर्नाटकाक सांगलें पत्र बरोवन म्हजे कडेन कॉपी आसा की तुमी तांकां बंद करात काम करपाचें बंद करात तुमच्या WRD मिनिस्ट्री डिपार्टमेंटाक सांगात. केलें ना तांणी बंद. परत जेन्ना तांकां प्रस्न विचारलो तेन्ना तांणी सांगलें आमी थंय काम करना आनी जे कोण जर काम करता आसत कन्झर्वेटर ऑफ द फॉरेस्टाचे रिप्लाय की जर आमचे ऑफिशियल्स थंय काम करता आसत जाल्यार जे कोण गिल्टी आसा तांकां आमी पनीश करतले. आमकां 2017 जजमेंट आयलो रिप्लाय सुद्दां न्ही. जजमेंट कितें म्हणून आयलो जाल्यार Learned Council for the State of Karnataka says that no construction is going on in the area in question, that is Kalsa Bhandura project, and that no construction will be carried out. In view of this, nothing further survives in these applications which are disposed of accepting the statement of the Learned Council for the State of Karnataka. And तांणी कितें केलां 17 ऑगस्टाक हो जजमेंट जातकच जानेवारीन पळय जाल्यार थंय परत उच्छाद तांणी मानला. ताज्या नंतर तें उदक तांणी डायवर्ट केलां आनी इतकें आसून हें आमचें जैत. ओके. हांव ह्या पॉयंटा वयल्यान यतीशाचेर वता. यतीश अभियानाची बाजू तांणी सांगली. कायदेशीर दृश्टीन फक्त काँग्रेसमॅन म्हणून न्ही पण कायदेशीर दृश्टीन ही ऑर्डर जेन्ना तूं तपासता तेन्ना वॉट आर युअर इम्प्रेशन्स? पळय 2-3 गोष्टी आसा. पयली गोष्ट म्हणल्यार
we were against diversion. Goy government was consistently against diversion. गोवा गव्हर्नमेंटान लवादा समोर जेन्ना गेले तेन्ना तांणी हें कर्नाटकाक दिवचें म्हणून सांगलें. सो जें हें दिलां that is against the state of Goa. So therefore by no stretch of imagination can you call it victory for Goa. आता understand इज इट डिफीट फॉर गोवा? प्लीज अंडरस्टँड आमचें जेन्ना व्हरता तेन्ना ताका विक्ट्री म्हणिना, ताका कितें म्हणटात. आतां म्हाका एक सांग, 2.18 TMC of Madai water at Bandura, 1.72 TMC of water at Khalsa, 3.9 plus 8.02 plus 1.5, 13.42 as against their demand of 36.5. This is in favor of Goa. Number 2, जेन्ना स्टेट गव्हर्नमेंटाचेर ऑब्जर्वेशन्स येता जजमेंटाक, कितें म्हणून ऑब्जर्वेशन्स येता की सायंटिफीक स्टडी करपाक गव्हर्नमेंट फेल जालें. तुका वाचतलो जाल्यार ते येदो व्हडलो पॅरा आसा पूण तो हांव वाचिना. एज रिगार्ड्स एडवर्स इम्पॅक्ट ऑन द वॉटर रिसोर्सीस, ग्राउंड वॉटर, रिवर मॉर्फोलॉजी, सो एंड सो. Goa has not established conclusively through scientific studies impact of climate change and global warming, how it would adversely affect water resources of Madai. Magir, on the basis of information of Goa, particularly in response to interrogatories administered by Karnataka, tribunal finds that state of Karnataka has estimated the existing utilization of water in Madai basin by Goa as 9.365 TMC. Figure of existing utilization of 9.395 TMC has not been contested by the state of Goa. आता म्हाका सांग, ही ऑब्जर्वेशनां आनी फॅक्च्युअल निटिग्रिटीज जर पळयत ज्यो अवॉर्डांतल्यान लोकां समोर आयल्या, हें पळयल्यार तूं कितें म्हणटलो, गोंयचें भवितव्य बिकट ना? सो वॉट विक्ट्री? आनी म्हाका एक कळना, 12 वॉल्युमांचे 2711 पानाचे अवॉर्ड येता थंय चारांक ते आउट जालें. रोखडें टाक टाक ट्वीट, विक्ट्री फॉर गोवा आनी कितें आनी कितें. म्हणजे कितें आमी कितें गोंयचे इश्यू आमी सिरियसली घेता राज्य सरकार म्हणून, काय आमी कितें बातां उलयतात, कितें करतात? पण तूं कशें करून पळयता ह्या गजाली कडेन? ही जैत आनीक विक्ट्री कोणाची हो एक मुद्दो जालो. जें जालां तें फेर जालां काय अनफेअर जालां? हा प्रश्न मातसो बदलता तुका विचारता. एक फेर जाला तें हांव ह्या खातीर म्हणटा की कोणीच म्हादयच्या उदकाची वांटणी करची अशें केन्नाच उलोवंक नाशिल्लें आनी ट्रिब्युनलान ती करून उडयली. पयली गजाल. दुसरें हांवें जेन्ना हेज्या पयलीं सांगलेलें 4 जानेवारीक डिबेट जाल्ली ह्याच हातून स्टुडियोन, तेन्ना हांवें सांगलें की जे तरेन आमची केस चल्ल्या आमी गोवा ती केस हरतले आनी हांव सामकें ठामपणान सांगलेलें. हांव अजुनूय तेजेर ठाम आसा आनी आजच्या रिजल्टान तें दाखोवन दिलां की आमी हरल्या म्हणून केस. ही कंप्लिटली हें आसा. तिसरी गजाल, ताईक खबर आसा, ताई अध्यक्ष अभियानाचे, की मूळ लढो जो आशिल्लो न्ही तो तेतून जवळ जवळ 90% म्हत्व हे 7.56 TMC जे आसा कळसा बंडराचे तेका आशिल्ले. ते ह्यो बाकीच्यो ज्यो रिवर हेज्यो काळी नदीचे हे अशें पावर प्रोजेक्ट बीन ह्यो ते पयलींच्यान 44 वर्सां चालू आसा प्रकरण ते. पूण हे मूळ लढो आशिल्लो तो कळसा बंडराचो आशिल्लो आनी तेतूंतले आमी जवळ जवळ अर्दे दिवन उडयले. 3.90 TMC तांकां गेले आसतले ना. 7.56 पैकी 3.96 म्हणजे 4.5 TMC उरले पूण 3.90 TMC उदक तांकां गेले, डायवर्ट जावन. तेतून आनी कसले तुमी सांगताले कितें, हे आमचे जे राजकर्ते आसात ते काय कितें सांगताले की उदकाचो एक थेंब पासून आमी दिवचे ना, उदकाचो जर थेंब दिवपाचे नाशिल्ले जाल्यार 13.42 TMC उदक गेले न्ही. आतां उलया. बरें, जाला ते फेर जाला काय अनफेअर जाला? म्हाज्या दृश्टीन एक फेर जाल्यार हांव पयलींच कित्याक म्हटलें की वांटणी करून त्यांनी उडयली. आतां तांणी कंट्रोवर्सी ना फडते अशे तरेन त्यांनी वांटणी करून उडयली. आमचो चड वांटो आसा, आमच्या कडेन ती म्हादय रिवर सगळ्यांत चड मोठ्या प्रमाणात ताची आसा, लेंथ आसा, त्या कारणान आमकां म्हाका जवळ जवळ 24 TMC मेळ्ळले आसा आनी तांकां कमी आसल्या कारणान तेंची जी कर्नाटकांत तेंची उगम जाता आनी ती गोंयांत येता तो प्रवास तेचो हे आसल्या कारणान एक लिमिटेड वेस्टर्न घाटाचो तो म्हादय खोरें जे आसा तितलो जर प्रवास असल्या कारणान ताका तितलो 13.42 दिला हांच्यांनी. आनी महाराष्ट्रांत जो निमाणो जो भाग आसा तो महाराष्ट्रान आसता त्या खातीर ताका म्हाका 1.30 TMC ताका दिला आसा. वांटणी तेणी जी केल्या ती 35 TMC जे वापरूंक मेळटा अशा प्रकारचे जे हे आसा त्याच्या प्रमाणे ही वांटणी सारकी आसा म्हाज्या हेज्या प्रमाणे. गोव्याची विक्ट्री जर म्हणशीत जाल्यार तशी ना. जैत न्ही ना. आतां ना वेलकम टू जस्ट आय टेक रुलिंग पार्टी एंड देन वेलकम टू यू. मिनिस्ट्री तुमचे कडेन आसा आनी व्ह्यूज तुमी आयकले. आफ्टर दोज 2 व्हेरी क्रिटिकल सुरवातीचे स्टेटमेंट पांडुरंगाचे एटलीस्ट जैत न्ही पूण जालां तें फेर इतल्याचेर पावलां.
तुम्ही कशी डिफेंड करता ह्या गजाली? कारण ते दोन महत्वाचे मुद्दे आसात ते मागीर एक म्हळ्यार डायव्हर्शन आनी दुसरी स्ट्रिक्चर्स. ही जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना इतलो दीस जो युफोरिया बिल्ड केल्लो तो खरो काय फोट असो प्रश्न पडटा. एक म्हळ्यार कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी आनी तांचो वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टर शिवकुमार हांणी दोगांनी म्हणलां की हो निर्णय कर्नाटकाच्या विरोधात आसा आनी दे आर लायकली टू गो टू सुप्रीम कोर्ट इन दीस. दोगी जाण ऑन रेकॉर्ड आसात हेजे बाबतींत. सो कर्नाटकय म्हणटा आमच्या विरोधात गेला, आमी वचपा जाय. गोंयकार बी म्हणटात आमच्या विरोधात गेला, आमी मुखार कितें तरी करपा जाय. सो ही खंय तरी गफलत जाता म्हाका दिसता. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हॅव टू अंडरस्टँड वन थिंग. वन्स यू गो टू अ ट्रिब्युनल then you have to accept what tribunal says, or you can challenge it in the Supreme Court. Why did we this case reach to the tribunal in the first place? Who went to the Supreme Court? कोणे वेली सुप्रीम कोर्टाक हे ट्रिब्युनला कडेन वचची म्हणून? It is during the Congress regime, no, in Goa, 2010, 2006 to 2010. It is the request of the Congress, then Congress government, with the Supreme Court to refer the matter to the tribunal. Then how can today you can repent on the judgment of the tribunal? You have taken the matter to tribunal and then you cannot repent now at this stage that की आमकां हे मेळना म्हण. फर्स्ट फर्दरमोर तुम्ही एक लक्षात घेवपा जाय की एकदा ट्रिब्युनला कडेन दितगीर ती वांटणी करतलेच ते. तांकां ज्या तरेन पटला त्या तरेन वांटणी करतले. You have to admit one fact is that they have rejected Karnataka's demand for diversion of 7 TMC of supply water, surplus water from the proposed Kotni reservoir of the Mahadai hydroelectric power project has been rejected. The proposed diversion of 5.5 TMC of water of Mahadai river basin to the Supa reservoir of the Kali hydroelectric power project stands rejected. आणि जे तांकां मेळ्ळा महाराष्ट्राचे बी महाराष्ट्रान 7 TMC मागिल्ले तांकां फक्त 1.33 TMC दिला. दॅट टू इन बेसीन यूज एज रिगार्ड्स टू टिलारी आउटसाइड बेसीन यूज इज रिजेक्टेड. कर्नाटका जो दिलो पळय तातूंतलो कर्नाटकान 35 TMC मागिल्लो which included 20.13 TMC out of diversion of water outside the basin. तांकां दिलो कितलो? They have been allowed only 5.5 TMC which also includes 1.5 TMC water basin in basin consumptive use. आणि तांकां मेळटो तो 3.9 outside 2.8 आता जे यतीशान सांगले ते. The rest is given for power generation which is actually no use that way. तशें ताजो it is a water remains, water is not eaten. So म्हाका दिसना की हे judgment in any case has gone against Goa government. Now those who feel that it has gone, they have to bring it to our notice how it has gone. How it has gone. I am open. I am concerned more about, see, the opposition party is to oppose either good or bad. They have to oppose, and they will keep on opposing. It has been happening for several. That is everybody's duty. I am more concerned about the views of Mahadai Bachao Abhiyan. I am concerned about the views of Rajendra Kerkar or Nandakumar Kamath. Tanche views I am concerned about, and on those views, even if there is something is there, जाल्यार ते आमच्यानी परतो पुनर्विचार करूं येता. एकच मिनिट ताजे पयले आनी तांकां ते यूज करपा दिलं पळय ताजेर बी रिस्ट्रिक्शन्स आहात. तांकां जे जी जजमेंट पास केल्ली, जे इंटरीम ऑर्डर पास केल्ली तांच्यांनी, ती अजून इज इन फोर्स. द मिनिमम डायवर्शन विच इज अलाउड इज नॉट एब्सल्यूट रिलीफ to the stand of Karnataka when the order of injunction passed by the tribunal dated 17/4/14 is still stands. आणि तांकां ताजे खातीर ती जर वॅकेट करपा जाय और ताजो इम्पॅक्ट जर ना करपाय जाल्यार दे हॅव टू फॉलो सर्टन ABCDEFG. दे हॅव टू फॉलो दिस इज व्हेरी डिफिकल्ट टास्क बिफोर कर्नाटका बिकॉज देर कम्स आमच्या अभयारण्य जे आहा पळय ते सारखे येतात. एनवायरमेंटल क्लिअरन्स वूड बी अ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर देम. तुमकां ही गजाल हें जें आसता एक्सप्लेनेशन पडटा. म्हादय न्हंय आसा पळय ती 105 किलोमिटराची आसा. भितरले 19 गोंयांत आसा. म्हणटकीर कितक्या पर्संटान आमकां मेळचें पडलें? आमकां पळय जें मेळ्ळां तें ताजे 80% जवळ जवळ आमकां मेळूंक जाय. ते 80% मेळना, जवळ जवळ 40% मेळटा. आतां हाका पळय जो शेअर आयला तो त्या कोतान जर तसो शेअर पळयलो आसत बेजिनाच्या नदरेंतल्यान जाल्यार महाराष्ट्राक दिला
तो ओके आसा पूण वाळवंटी रिवर न्हंयचें कितें जातलें फुडें म्हणजेच बिचोलीच्या लोकांचे फुडें कितें हाजो विचार केला म्हणटकच हें येवच्या पयलींच ताजो खारसाण म्हादय नदीन आसा ती खारें उदक कितकें आसा सावें उदक कितकें आसा ताजो विचार करून ताजी पर्संटेज काडपाची आतां 122 पळय TMC म्हणटा तें खारें उदक इन्क्लूड करून म्हणजे जसो विचार जावंक जाय आसलो सिरियसली तसो विचार जावना दुसरें तांकां बरी रिस्ट्रिक्शनां घातल्या पावर प्रोजेक्ट करपाक पूण ते कोणाक आयकता मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट तांकां तांणी सांगलें आमी तांकां एफिडेवीट दिली आमच्या म्हादय बचाव अभियानाच्या केसीन की आमी तांकां परमिशन दिवना तर ते सांगता आमकां परमिशनाची गरज ना कित्याक आमचो प्रोजेक्ट लेस दॅन 100 crores तांकां दुसरे पेपर इट वॉज नॉट अ इजी थिंग पूण तांकां पेपर दाखोवन दिले की तो 350 कोटीचो प्रोजेक्ट म्हणून सो दे नीड एनवायरमेंट बट अशें जे ह्या हाता वयली ह्या बोटा वयली थुकी त्या बोटाचेर ते सरळ बोट दिले हात घेवन वतले वतले. तुका एक्सप्लेनेशन पडटा 2 मुद्दे काडले तांणी एक की ट्रायब्युनला म्हऱ्या वचपाचो निर्णय हो तुमच्या सरकाराच्या काळाक जालो सो आज जेन्ना ट्रायब्युनल जजमेंट दिता तेन्ना अरे बाबा हें कितें काय म्हणून सांगपाचें आमकां अधिकार ना आमकां तो निर्णय मान्य करचो पडटलो अदरवायज कितें तरी वॅलीड पॉयंट्स घेवन सुप्रीम कोर्टाक वचचें पडटलें दुसरो मुद्दो जो आसा ते म्हणजे ओवरऑल डिस्ट्रिब्युशन जें आसा तें जर पळयलें जाल्यार गोंयचेर ताचो व्हडलो घातक परिणाम जावचो ना हाऊ वूड यू रिस्पॉन्ड टू दॅट Verdict against state laws of nature. This is the reaction of Madhai Bachao. Diversion sounds death knell for Goa is the version of Rajendra Kerkar. Inconsistencies in water needs marred Goa's case is your reports in the papers. Where Goa failed is an analysis on your reports. He spoke of petty politics. Congressin tribunal केल्ले आनी कितें Madam has just referred. When Raja wrote a letter, it was a UPA government, okay, in 2006. But I don't want to play politics. It's a very, very merit-oriented issue which needs serious attention. Let us see what it is. I must congratulate media because 2711 पानाचे अवॉर्ड इतल्या सुंदरपणेन विश्लेषण करून गोंयच्या लोकां कडेन पावप ही जापसालदारकी मोठी आशिल्ली प्रत्येक मिडिया हावसान ते रिपोर्ट प्रिंट आसूं इलेक्ट्रॉनिक आसूं कोणूय आसूं इतल्या बऱ्या पद्दतीन केल्या वी शूड एप्रिशिएट देम तुका एक सांगता हांव हो मुद्दो जो आसा तो 3 हातून बेजिकली चर्चा जावपा जाय एक गोष्ट इन बेजीन 1.5 तांकां दिलें अगेन्स्ट देअर डिमांड ऑफ सो एंड सो दुसरी गोष्ट आमी डायवर्जन करपा दिवचे ना हें वक्तव्य मातशें लक्षांत हाडपाचें कित्याक म्हाका याद आसा 21 डिसेंबर 2017 हांचो मुख्यमंत्री गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान येदुरप्पाक लेटर बरयल्लें जातून ताणें ते 7.56 TMCच्या संदर्भांत ताणें लेटर बरयल्लें तेन्ना गोंयभर हें जालें ताणीच म्हणलें वो पॉलिटिकल स्टंट म्हणून हो शब्द ताणी वापरलो आनी इन दीस कॉन्टेक्स्ट म्हाका याद आसा विनोद पालेकार जो हांचो मंत्री आसा ताणें एक स्टेटमेंट केलो इन इन्वर्टेड म्हजे शब्द न्ही नॉट अ ड्रॉप ऑफ वॉटर फॉर कर्नाटका सेज गोवा मिनिस्टर अमित महादेव ओके सो हांव फक्त 2 गोश्टी सांगता ओपिनियन मागचो आनी न्हय तुमच्या आर्कायव्सानूच तुमी कितें उलयल्या आनी तुमी कितें लोकांक सांगलां तेंच पळोवचें नंबर 1 डायवर्जनाच्या संदर्भांत तुमी कितें उलयल्लें हे अवॉर्ड कितें म्हणटा ही विक्ट्री कशी जाता ही तुमी लोकांक फटोवचें न्ही दुसरी गोश्ट हायडल प्रोजेक्ट जो आसा पळय ताज्या संदर्भांत हायडल प्रोजेक्टाच्या संदर्भांत आमी कन्सिस्टंटली ओपोज केल्ले हायडलाच्या संदर्भांत मॅडम सांगतली ते आमचे ताणें 2 मागल्या ताणें 2 उल्लेख केला ती एक गोश्ट हो 8.02 TMC तांकां एलाव जाला ह्या प्रोजेक्टाक इट इज सिरियस मॅटर ओके आय टेक युअर रिस्पॉन्स एंड देन आय विल गो टू पांढरे एक म्हणल्यार ताणें जें सांगलां पळय न्ही रायटली सेड डॅट की इट वॉज अ पॉलिटिकल स्टंट because it was a political stunt. That's why the tribunal has not taken cognizance of that letter. That letter never came on record of the tribunal while deciding this matter. Secondly, एक लक्षात दवरपा जाय की 2002 युनियन गव्हर्नमेंट वॉटर रिसोर्स मिनिस्टरान जेन्ना had given a letter on April 30, 2002
गिविंग देअर विलिंगनेस फॉर ट्रान्सफर ऑफ 7.56 TMC फीट हे दिल्ली तांकां कन्सेंट दिल्लो. This letter was withdrawn only after the intervention of then Chief Minister Manohar Parrikar with the good offices of then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. केन्नाची गोष्ट सो 2002 लेटर ते 2002 लेटर ते. सो म्हाका दिसता की तो जे म्हणटा पळय न्ही हायडल पावराच्या बाबतींत आय थिंक ही हॅज टू बी क्लियर अबाउट इट की हायडल पॉवर इज नॉट एक्चुअली कॉन्झ्युमेटिव्ह यूज which term I think more than me consumptive म्हाका खबर आहा म्हणून सांगता तू ना ते तुका बरी कळटलें म्हणटा हांव तेका. सो आय थिंक दॅट शूड बी क्लियर विथ यू. कंजम्पटिव्ह यूज म्हणल्यार कितें म्हणटा तुम्ही कितें पळय क्लियर म्हणटा आसपाक तुगेले ते उदक आडोवन उरचे ना ते तांकां सोडचें पडटलें. सोडचेच पडटलें ते तेका. सेकंडली एक निर्मलाबाईन जें म्हणिल्लें पळय इतलें मागिल्लें इतलें मेळटें उरिल्लें उदकाचें वाटलें कोणाक उरिल्ली जें उरता उदक तें कोणाक वाटून उडयला उरिल्लें वाटून उडोवना ना बेजिनाक जें आहा पळय थंय दिस इज टोटल. आता ताणी इन्क्लूड पळय 122 केल्या आणि धरला ते खारें उदक धरिल्लें. ना पण सो आमी 122 मागिल्लो तो खारी उदक आशिल्लें. देयर वाज ऑल्सो खारी उदक. आय थिंक ताणी धरला पळय आता पळय जे डिस्ट्रिब्युशन केलां तातूंत ताणी खारें उदक सुद्दां धरलां. where does this हे come from that total 188 TMC feet आसा म्हणटा ते त्या एंटायर बेजिनाक. whose calculation is this? हेच क्लियर ना सायंटिफिकली स्टडी इज नॉट मेड. So then the scientific study is required. Then scientific study I'll take you in this की was a confusion जाता की बाबा खारी उदक कितलें सावे उदक कितलें आणि त्या सावे उदकांतलें बाबा आतां गेलं कितलें हें म्हत्वाचें. कारण एज फार एज आय नो टील गांजे म्हादयचें उदक हें नॉन मॉन्सून टायमार खारें आसता. गांजेच्या उपरांतच आमकां सावे उदक मेळपाक सुरवात जाता. सो दॅट इज तितलोच पट्टो सावे उदकाचो म्हादयचो उरता. How would you 186 TM खारें गोडे उदक असलें म्हणून तेका वांटूंक मेळटा. तेजे सर्टन हे आसता त्या कारणी सगळे न्हय कशें वाडटा उदक कशें वाडटा. सो ताणें तो विचार करूनच केला हे सगळें म्हाज्या हेच्या प्रमाण. आनी केन्ना स्टडी जावना तुमी म्हणटा तशें प्रमोद केन्ना स्टडी जावंक ना. पयली गजाल गोंय कितें वापरता हांवें फाटले फावटी सांगलेलें गोंय म्हाद्याचें उदक कितलें वापरता सांगचें गोंयान ना सांगूक तेतून म्हटला पळय हेतून हांव तुका वाचून सांगता. They exist but एक हे करता. So the tribunal finds that the state of Karnataka has estimated the existing utilization of water Mahdai River Basin by state of Goa is 9.395. ऐक तरी आम्ही जर म्हणटा आम्ही म्हणपा जाय आशिल्लें की आम्ही गोंय म्हादय डिपेंडंट आसा. 2006 2 ऑक्टोबराक ताणी फाउंडेशन घातलें प्रोजेक्टाचें. जेन्ना कणकुंबीक ताणी प्रोजेक्टाचें फाउंडेशन घातलें तेन्ना कितें तरी एक्शन करचें पडलें ना. आनी म्हणून ते 16 नोव्हेंबर 2006 सुप्रीम कोर्टान गेलो गव्हर्मेंट. कोण गव्हर्मेंट कितें तें म्हाका लागना पूण कितें तरी एक्शन ताणें केलें आनी ते कोर्टान गेले. परत 2010 सुप्रीम कोर्टांतले विड्रॉ केलें आनी ट्रायब्युनलाक गेले. पळया म्हणजे तुम्ही सिरियस ना अशें म्हणचें पडलें पूण कोर्टान गेले ही बरी गजाल जाली. पण एक गजाल म्हाका क्लियर जाय. सगळ्यांत म्हत्वाचो मुद्दा की कर्नाटक म्हणटा की आतां सुप्रीम कोर्टांत वतलें. कर्नाटक जर म्हणटा सुप्रीम कोर्टांत वतलें आनी तुका जर दिसता की गोंयांतले खुबशे इनवॉल्ड घटक जे आसात एक्सेप्ट गोवा गव्हर्मेंट रायट नाव आर नॉट हॅपी विथ द एवॉर्ड. गोंयान कितें तयारी करपा जाय सुप्रीम कोर्टांत वचपाची काय न वचपाची? काय दिसता आतां न गेल्यार बरें आहा. ना वचूंकूच जाय. 24 TMC इज इनफ एक्चुअली गोंया खातीर. जे तरेन वांटणी जाल्ली आसा पळय ते न गेल्यार बरें अशें म्हाका म्हाजें पर्सनल हें आसा. आनी हांव पयलींच्यान तुका म्हणत येयला की न ही तिनूय राज्यांतल्यान वता आसल्या कारणान तिनूय राज्याक ताची वांटणी मेळपाक जाय आशिल्ली आनी ते तरेन जाल्लें आहा. हांव तुवें म्हाका पयलीं विचारलें हांव आतांय परत सांगता की म्हाज्या खातीर हो विशय कर्नाटक सुप्रीम कोर्टाक गेले जाल्यार आमी परत कितें चुको सुदारपाच्यो म्हाका दिसता ते जर गेले जाल्यार तेंचेच नुकसान जावपाक शकता हेतूर आतां अशें म्हाका दिसता. ओके आतां जर यदीश सुप्रीम कोर्टाक वता जाल्यार कितें करपाचें? गोंयान वचचें पयली मुद्दो गोंयान वचचो काय ना. दुसरें जर कर्नाटक गेलें जाल्यार गोंयान कितें चुको सुदारपाक जाय? प्लीज अंडरस्टँड ट्रायब्युनलाच्या मुखार फॅक्ट्स दवरप हें सरकाराचें काम. सरकार हांगा फालियार जालां ही गोश्ट ट्रिब्युनलान एवॉर्डान नोट केल्ली आसा म्हणलां. ओके. दुसरी गोश्ट जेन्ना ट्रिब्युनलाचें फायंडिंगां अशीं आसा
जी राज्य सरकारान फॅक्ट्स दवरुना तांकां 1.5 प्लस 3.92 प्लस 8.2 वॉट एवर इट इज अशा पद्दतीन 13 पॉयंट सो एंड सो तांकां अलाव जाल्लें आसा. दिस इज नॉट विक्टरी फॉर गोवा. आमकां पर्याय ना. वी हॅव सुप्रीम टू कोर्टाक गो टू वचचें. सुप्रीम कोर्ट. You are saying we have to go to Supreme Court. Because we have to protect our interest. State has to protect our interest, which in more detail they will tell you. ओके How it is. सुप्रीम कोर्टाक वचचें आनी कित्याक वचचें? आतां पळय जेन्ना आमी ट्रायब्युनलाक गेली तेन्ना प्रत्येक स्टेटीचो अधिकार आसा उदकाचेर. म्हणटा महाराष्ट्राक दिलें ओके बरें आसा, कर्नाटकाक दिलें बरें आसा, पण इट शूड बी यूज विदीन द बेझीन. इट शूड कॅनॉट बी ट्रान्सफर्ड. दे आर अलाउड टू ट्रान्सफर 3.9. हाच्या पसून वचूं जाय. नंबर 2, तांकां तुमी हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट करपाक दिता आनी ह्या जजमेंटाचे सुप्रीम कोर्टान दिल्लो जजमेंट तुमी इनवॅलिड करतात. म्हणटकच तांकां दाखोवन दिवंक जाय की बाबा सुप्रीम कोर्टान हाच्या पयलीं सांगलां की तांणी थंय कांयच एनवायरमेंटाक त्रास करूं जायना. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट तांणी एफिडेवीट दिला की तांकां परमिशन दिवना म्हणून. आनी कर्नाटक गव्हर्मेंटान सांगलां आमी काम करचें ना म्हणून प्रोजेक्टाचें. कालव्याचें करचें ना म्हणून. कालव्याचें करचें ना म्हणून. मुखाल्ली गजाली घडोवंकूच शकनात. हें सुप्रीम कोर्टान वचून निदर्शनां हाडून दिवचें पडटलें. ओके म्हाका फायनल प्रशांत बाब सांगात वचचें काय ना एक गजाल. दुसरी जर कर्नाटक वता जाल्यार खंयच्यो चुको गोंयांत सुदारच्यो अशें तुमकां दिसता? एक म्हळ्यार कर्नाटक वता जर जायत जाल्यार डेफिनेटली वील बी पार्टी टू दॅट बिकॉज वील हॅव टू इंटरवीन इन द पिटिशन. सो देर इज नो पॉयंट की आमी वचपा ना म्हणपाक. वी हॅव टू ड्यू कन्सर्न्स तांणी जे सांगला पळय which not which comes on newspaper but a concern serious concern जे आहे that those we have to address. Moreover, I feel it is duty of Yatish and all that to convince their counterparts in Karnataka not do anything illegally where Supreme Court has banned them from doing canal marap that government is doing that onus lies on people like Yatish and all that to convince their where they are part of the government. It is they have to convince their government की हे करनाका म्हण तुम्ही हे इलिगल हा सगळे ते करनाका म्हण. आणि एज रिगार्ड्स टू जेन्ना आमचेर येता पळय हावळ येता पळय तेन्ना आमी रिएक्ट जावपा जाय. सारकें जशें तांणी ट्रिब्युनलां वचपा वेळाचेर जशें गोवा बचाव अभियानान मोर्चा काडिल्ले ट्रिब्युनलां वचपा नजो आय फील दॅट द सेम थिंग वील रिक्वायर. ओके हांव इतल्याचेर थांबता. म्हजो वेळ सारको सोंपला. लोकां मुखार फॅक्ट्स आनी ओपिनियन्स त्या फॅक्ट्साक धरून दवरपाचो प्रयत्न आशिल्लो. चारूय बाजू तुमी आयकल्यात. आनी एक इंट्रस्टींग गजाल आसा जी पांडुरंग बाबान मांडली. तो म्हणटा की आमची जैत न्ही पण ताका तातूंत भितर फेरनेस दिसता. दोन हांकां दिसता विरोधी पक्षाक दिसता म्हादय बचाव अभियानाक दिसता की सुप्रीम कोर्टाक वचचें. प्रशांत बाबाची एक गजाल सामकी क्लियर आहा की दे आर विथ एन ओपन मायंड. जर चूक दाखोवन दिली जाल्यार ती सुदारून सुप्रीम कोर्टा भितर लढो दिवपाची तयारी तांणी दाखयल्या. अल्टिमेटली जशें सगळ्यांनी म्हळें की हांगा गोंयचें इंट्रस्ट म्हत्वाचें. आमची राजकारणांनी किजिलां जायत उरतलीं पण ती किजिलां गोंयचेर येवपाक जायनात. गोंय वेगळें आसपा जाय आनी ती किजिलां वेगळीं आसपा जाय. ती भावना आनी तो सेन्स आमचो सगळो पॉलिटिकल क्लास दाखयतलो. इतलेंच मागतान थांबता. आयले इतले बरे तरेन मतां मेळ्ळीं. थँक्स अ लॉट. पळयत रावत. नमस्कार.